कोयराचो विषय तडीक लागपाची चिन्ह ना। सरकाराचे स्वच्छ भारत नितळ गोयचे मेरशे पंचायतीक पडून गेला अशें दिसना। रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसात। रस्त्यावेल्यो कोयराच्यो राशी वाडून तळे पुरूंक लागिल्ल्यान निमणे चाळवल्ल्या मेरशेकारांनी कोयर रस्त्यार हाडून ताका उजो घालून निशेध केलो। लोकांनी बोवाळ केले उपरांत पंचायतीचे पंच जमले। आतां ग्रामसभा आपून 7 दिसां भितर कोयर काडटा म्हूण सरपंच उलोवन गेला। पळयात स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो भोयो भोयो। प्रधानमंत्री मोदीन सान्न घेवन देश नितळ करपाचो उलो मारलो खरो, पूण मेरशे पंचायती मेरेन मोदीचे सान्नीचे वारें पावलां अशें दिसना। मेरशे रस्त्या कुशीक दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडटात। आयतारा तिडकल्ल्या मेरशेकारांनी कोयर रस्त्यार हाडून पंचायतीचो निशेध केलो। पायपाच्या उदकार कचरो उडयता आनी त्या उदीक आमची भुरगीं पिता, लोक पिता। हो कचरो आतां 4 वर्सां जाली तो कचरो जाला, आतां तो बांदूंक मेळना। पंचायत कांयच करना। ताका लागून आमी आज भायर सरले, सगळे वाडायलो लोक। ताका लागून पंचायत हिंगा पावले ना, पंचायत हिंगा पावचे नासले। जर कोणूच तर कचरो उडयत आमी तिंका धरून पुलिसाक दितले, नाल्यार पुलीस एक्शन घेवन आमी मारतले तिका आनी गाडयो बाजून पंचर करतले। कित्याक हो कचरो आमी दुयेंस दिवपाचो। भायलो चिंबोलचो लोक, कालावूचो लोक येवन कचरो हांगा उडयता। हे आतां इतलें सोबीत तोंय की तोंयेन आमकां कांयच मेळना। इतले वर्सां ते आतां तोंय बांदता, हे तोंयाक लागून आतां तोंय बांदलेलें हे कचऱ्याक लागून सोडलां। MLAक मेळले, सरपंचाक मेळले। आज 4 वर्सां जालीं सरपंचाक आमी सांगता, सरपंच येवन वयता तो कितें पळयता हांव नको। इतलो आतां कचरो आहा, तो कचरो लासयता, तो काडपाची कांय खबर करिना। फुडें आतां येता, आतां 7 दीस दिले आमकां, हे 7 दिसां भितर तो आमकां कचरो काडिना जाल्यार हो कचरो सगळो व्हरून पंचायतीन घालता। उपरांत पुलीस आनी पंचायतीचे पंच थंय जमले। विशय ग्रामसभेतू पावलो। निमणे 7 दिसां भितर कोयर काडटा म्हूण सरपंचान उलोवन दाखयला। थिंगा आमी सगळे हे गार्बेज पडली ती सगळी काडटले म्हूण 7 दिसां भितर। 1 तारीख सावन डोर टू डोर ड्राय कलेक्शन स्टार्ट करता आनी हे ड्राय कलेक्शन आमी स्टार्ट करून पासून लोक तो थिंगा हाडून उडयत जाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले लोकांनी। मेरशेची एकूच न्ही, चडशे पंचायतींनी अजूनय प्रधानमंत्र्याचे सान्नीचे वारें पाविल्ले ना। स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो सध्या चल्ल्या भोयो भोयो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। गोमंतक मराठा समाजान आपल्या बरोबर बाकीच्या समाजांचो विचार करचो म्हणून आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरान उलो मारला। समाजान आयतारा पणजे घडोवन हाडिल्ल्या युवा सशक्तीकरण अधिवेशनात ताई ही गजाल उलयली। समाजाच्या तरणाट्यांनी ISS आनी IPS परिक्षांनी बसून प्रशासकीय सेवेंत वचपाचो यत्न करचो म्हणून उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायक उलयलो। गोमंतक मराठा समाजाच्या तिसवाडी तालुका समितीन घडोवन हाडिल्ल्या युवा सशक्तीकरण अधिवेशनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरान उक्तावण केलें। आपल्या बरोबर दुसऱ्यांचोय बी विचार आसपाक जाय, ताका मनीस पण म्हणटात आनी ताणें तशे प्रकारचें काम करपाक जाय। ती तशी अपेक्षा तुमचे कडल्यान म्हजी आसा। गोमंतक मराठा समाजाच्या तरणाट्यां खातीर कोचिंग क्लास चालू करपाची सुचोवणी उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी स्वप्नील नायकान केली। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।